मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पांगलना एक कुटुंबाक तशीची आमगेले संस्थानाक एक मस्तीतले संबंध तुमगेले जराकत सांगिल्लो आसा प्रास्ताविकांतू की आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामिनेची हांगा संतान गोपाल कृष्ण देवाक 34 वर्षा पयले पुनः प्रतिष्ठापना केलेले उल्लेख आसा। आताची वैदिकांनी सांगिल्ले प्रमाणे खंयच्या देवाक हांगा प्रतिष्ठापन केले त्या देवाले व्हड कार्यक्रम म्हळ्यार श्रावण कृष्ण अष्टमी आणि त्याची जी अष्टमीक समजावून थंय एक मास एक विंगड आसा। थंय श्रावण आसा आणि स्वामीन आज येताना कार्तिक आसा। सो कार्तिक कृष्ण अष्टमीक स्वामीलांगा आगमन जाल्या म्हणून वैदिकान सांगले। किंतु ताका एक 2 विषय आमी ऍड करचेक पावताची। आताची पळोवन आयतना कळून आयले की अष्टमीक कृष्ण हांगा आणि त्याची अष्टमीक लागून आम्ही आजी हांगा आयले आसा। खंयचे स्वाम्याना प्रतिष्ठापन केले ते आमगेले मठ परंपरेचे 20 मुर्नेचे मठाधिपती आणि आयच्या दिवसाक 20 मुर्ने तारीख हांगा घडता आसा। एक दिकान देवालय स्मरण जाले 20 मूर निमित्तान आमगे गुरु वेके स्मरण जाले आणि त्याची गुरुन हांगा प्रतिष्ठापन केले। उरो ते उठू जाले खंयचे समयाचेर प्रतिष्ठापन केले ते वृषभ लग्न आशिल्ले। वृषभ लग्न म्हणे तेन्ना मार्च महिन्यात आशिल्ले 15 मार्च 1990 तेन्ना वृषभ लग्नाचेर हे कृष्णाले मूर्ती प्रतिष्ठापन जाल्ले म्हणून आसा। आजी आम्ही हांगा येतासाची आत्ता त्याची वृषभ लग्नाचेर हांगा कार्यक्रम वैके घडता आसा। सो प्रतिष्ठापन जाताना वैकेची वृषभ लग्न स्वामीन हांगा घेवन कार्यक्रम करताना वैकेची आता वृषभ लग्न चलत आसा। सो काकतालीकी देवाल संयोग की आम्ही तांकां सांगिल्ले की पयल्या दिवस येता म्हणून आम्ही तांकां प्रस्ताव दवरिल्ले की 22 तारीख येता आम्ही 23 तारीख म्हळ्यार शनिवार येता रज उरता मस्त लोक पाठ पूजा भेटीक आनी येताची। सो त्या निमित्तान आम्ही शनिवार या नाशीची आम्ही शुक्रार दिवसूची 22 तारीख येता म्हणून आम्ही एक प्रस्ताव दवरले। कडे तांणी सांगले की आमचे 1 दिवसाचे हे जाता जर आमकां 23 तारीख म्हळ्यार थोडे जनांक सांगून घेवन स्वामीले स्वागत आनी करताना मस्त जनांक येवचेक अवकाश मेळटा। सो आम्ही इकडे एक तांगेले एक समय अवकाश घेऊन गेलो। कडे आम्ही सांगले जे आम्ही 23 तारीखाक आम्ही व्यवस्था करताची म्हणून आम्ही सांगले। त्या निमित्तान आयच्या दिवसाक आम्ही हांगा येवन पाविल्ले आसत। किंतु आत्ता हांगा येवन गेलो हांगा विषय पळोवन आनी भटमामांसन उठून मॅच करताना देवची मूर्त ठरयता आणि देवची हाडोसून दिता म्हणून परतून ताणें दाखवून दिल्लो आसा। सो ताजे बद्दल सर्व लोकांक आश्चर्य दिसताले की आज उठू मॅच जाता आसा 23 तारीख म्हळ्यार स्वाम्याक हे जाता वृषभ लग्न म्हळ्यार प्रतिष्ठ केले तसं लग्न अष्टमी कृष्ण। सो उठूची मॅच जाता आसा शनिवार वेंकटरमण। सो कशी गेल्यार वैकेची देवची उठू गुरुसून दिता म्हणून परतून सिद्ध करून घेतिल्लो आसा। तशीच आता आनीकची पांगल नायक कुटुंबाक आनी मठाचे हे सांगताना परंपरेचे 22वे स्वामी आमगेले परम गुरु तांगेले पूर्वाश्रमाले अवसुले संबंध पांगळ नायक कुटुंबाक लागता। आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामीन आमकां सांगिल्ले की आमगेले परम गुरुले अवसूल कसन एक संबंध
त्या पांगळ नायक कुटुंबाक संबंध जाता म्हळ्यार आमगे परम गुरु स्वामी पूर्वाश्रमात आजवळ त्या पांगळ नायक कुटुंब. सो असल एक संबंध आमगे परम गुरु कशिला म्हणून आमगे गुरुवर्य स्वामीन सांगले. तदनंतर वय पांगळ कुटुंब म्हळ्यार आमगेले गुरु पूर्वाश्रमाक पुतणी लागतात. सो त्या निमित्तान आमगे गुरु स्वाम्याक पांगळ नायक कुटुंबा बद्दल मस्त एक विचार आनी बुद्ध आशिल्ले. आमकां सांगत असताना आमगे PR नायक पांगळ रामनाथ नायक ताका सांगताची तो आमगेल्या मठान तू वास्तव्य आशिल्लो आनी लागीं 6 म्हयने ते 1 वर्ष की ताजे किंता चड तो आमगेल्या मठांत राबून गेलो. स्वाम्याक डॉक्युमेंटरी हे करचेक, फायल व्यवस्थित हे करचेक, लँड रेकॉर्ड्स सम करून घेवचेक हे उठू हाका म्हळ्यार IAS शिकील हाजेना ताजे एक मस्त एक हे जाता म्हळ्यार कितें तरी स्वाम्यान तो जावन गेलो थंय हे करता म्हणून गेलो थंय वास्तव्य आनी करून गेलो. स्वाम्यान सेव केल्लो आसा. त्याने मुंबय आसतना वयकेतान मस्त सेव केल्लो आसा. सो अशी अनेक नाना रितीन त्यांनी सेव केल्लो आसा. त्या नयशीचे आमगेले लक्ष्मीनारायण महामाया देवस्थानान तू आनी हेरिडिटरी ट्रस्टी जावन गेलो आसात. एक थंय एक ढेंपो आनी एक आमगेले पांगळ नायक कुटुंब. सो आमगेले ढेंपेले कुटुंब आनी पांगळ नायक कुटुंब एक नंबर तांगेल वयकेची चौकमाळे घर, हांगेल वयके चौकमाळे घर, तांगेलान तू वयकेची अनेक उत्सव करता, हांगा वयके एक उत्सव करता. सो एक दोन्ही लोकांले घरान पळयल पुढे ना मस्त एक आनंददायी जाता. आता मस्तीतलं घर असा किंतु असे चौकमाळ घर पळोवचे खंय मेळना. टूची फ्लॅट मिळता किंतु असेल चौकमाळ घर शास्त्रांत तू सांगिल प्रमाणे असेल हे घर निर्माण केल्ल्या म्हालगड्याने आणि तसल्या म्हालगड्या घराक आजी आम्ही हांगा येता आसाची विशेष जावन गेलो. पांगळ नायक कुटुंबांनी मंगळूर असताना त्यांनी प्रार्थना दवरल्या की स्वाम्यान एक पादस्पर्श आमगे घरा करका आणि स्वाम्यान आशीर्वाद करका म्हणून. त्या निमित्तान आम्ही आजी गोंगोळी आमकां लागीं जाता म्हणले एक उद्देशान आयच्या दिवसाक आम्ही हांगा येयल्ले आसाची. आणि ते तशी येताना कटपाडीकारचे लोक वयके आयले. स्वामी तासाची रामदास जप केंद्र दिलं आसा, जप करका म्हणटानी सांगले. आता हांगा येवका थंय जप केंद्र दिले, थंय वयकेच आमी हे करता दोन्ही कडे बॅलन्स करता. नाजाल्यार स्वामीन जप केंद्र दिले, जप आकाय ना पांगळ नायक कुटुंबा घरा गेल्या ना जप करून गेले म्हळ्यार कडे आनी सांगतात आमी वयके विनंती दिली आणि हांगा थोडे 1 किलोमीटर स्वामी येयला. सो दोन्ही कडे आमकां हे जाता आशिल्लें. सो त्या निमित्तान आमी 1 तास पयलीं भायर सोडून गेलो. थंय देवस्थानात भेटय जाले, रामदास जप केंद्रान तू राम नाम जप ही जाले. तदनंतर आता हांगा भेट दिवन आशीर्वाद करता आमी हांगा आयिल्ले आसाची. आता सांगिल प्रमाणेची पांगळ नायक कुटुंबाचे गांवांत तू मस्त कमी आसाची. बट उडुपी, मंगळूर, बँगलोर, मुंबई तशीच आमच्या राज्यांत की नाजाल्यार परदेशांत मस्त कडे आमगेले पांगळ नायक कुटुंबा लोक वास करत आसात. सर्व लोकांक स्वामीन आशीर्वाद करता म्हणून सांगले. आमगेल्यान तू ह्याची सांगताची की जन्मभूमी आणि जननी हे दोन आम्ही केन्नाही विसरनाशी उरका म्हणून सांगितलं आसा. त्याची प्रभू रामचंद्र देवान सांगितले की अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गातपि गरीयसी म्हणून सांगले. असले भांगरामय जावन गेले असेल तसले लंका पट्टणा रामदेवाक प्राप्त जाता आशिल्ली तेन्ना वयकेची रामदेवान ते स्वीकारिल ना. म्हाका दोन्हीची महत्वाचे जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गातपि गरीयसी. जननी आणि जन्मभूमी ते स्वर्गाकिंताची चड म्हणून गेलो थंय लक्ष्मणाक म्हळ्यार विभीषणाक सांगता तो. ताणें सांगताना खाली म्हाका मात्र न्ही नमे लक्ष्मण रोचते म्हाका ही जाव कामना मागीर भावाक वयकेची जाव कामना लंका पट्टना. नाजाल्यार एक एकदा संदर्भांक अशें जाता की अण्णा तूं वच हांव हांगा रावता ना म्हाकाय नाका मागीर भाव लक्ष्मणाक वयकेची हे भांगरा लंक नाका. हाजी पट्ट तुची घे आणि तुची शासन कर. म्हाका मागीर आवसू आणि मागेल्या जन्मभूमी ह्याची म्हाका महत्वाचें आसा. हांव तेतून वापस हे करता. म्हळ्यार इतले जन्मभूमीक आमगेल्या म्हालगड्यांनी आमगेल्या
प्रभू रामचंद्र देवानी हे दाखवून दिलं असा की जन्मभूमी कितले का महत्व दिव का तशी ती तुमगेल्या जन्मभूमी तुमगे मूल गाव पांगळ हांगातल्यान एक 2-3 किलोमीटर अंतरारी पांगळ गाव येत तुमका आणि त्या गावचे नायक कुटुंबीय त्याची जी उडगा सारी कटपाडीन तू चौकमाळ्या घर बांधून देवाखंग प्रतिष्ठापन करून प्रतिवर्ष कसकसेन एक धार्मिक कार्यक्रम असा ते सर्वही चलोसून घेऊन येताशील कुटुंब असा आजी केलो पण तशी एक संदर्भ येता की तांगेल घरचे देव एक देवस्थानाक दिल्ला असा तांगेल घरचे देव एक मठाक ओपसून दिल्ला असा नाजे तांगेल घरचे देव भटमामाक दिल्ला असा भटमाम तुम्ही कराची महिन्याक आम्ही कसं म्हणून गेलो तुमका दिताची अशी जाल्ला असा किंतु संतोष जाता की पांगळ नायक कुटुंबाने घर वैकेची तशीची जागृत दवरले आणि देवाक वैकेची एक स्थान देऊन गेलो प्रतिनित्य हांग पूज जाऊ तशी पळेत असाची जाऊ तशी जबाबदारी घेतल्या ह्या मस्त संतोष जाता असा तांका पळोवन गेलो मुक्कावी लोकांना वापस आम्ही म्हालगड्याला कशी एक चलता आशिल्ले तशीची चल तशी मुखार लोकांना प्रेरण घेऊ का हा आमगोत असा चिक कष्ट जाता कित्या म्हळ्यार मस्त लोक बँगलोरा गेले मुंबई गेले सो वापस गावा येऊन गेले हे कर म्हळ्यार कष्ट जाता हा एक संदर्भ असा तशी जाल्यार मात्र उठू लोक गावांक येताच जर बँगलोरान तू उठू लोकांना सांगल्यार वर्क फ्रॉम होम ना कसं नाही असले परमनंट केलं म्हळ्यार त्यान उठू लोक गाव सोडून म्हळ्यार बँगलोरान तू फायद ना त्यांना आनी वापस गावा येताची किंतु तसे जाऊ तसले शक्यता ना किंतु आज आमका एक संतोष कसान की म्हळ्यार एक घरान तू एक कितलेही होड घर उरो कितलेही होड कुटुंब उरो महत्वाच कसान की म्हळ्यार की घरान तू संतोष कशी असा घरान तू आनंदाचे वातावरण असकी किते सर्व लोक सुखारी असा की किते ते महत्वाचे उरतविना हा कितले होड घर असा कित लोक असाची ताजेर डिपेंड जायना आम्ही केन्नाही घर खरेदी करच्या वताच त्यांना खरेदी करताना तो पहिला प्रश्न विचारत की म्हळ्यार कितले BHK घर जाऊ का म्हणून 1 BHK की 2 BHK की 3 BHK की नमनमने विचारता टॅरेस असेल जाऊ का की हे असेल जाऊ का की त्या असेल जाऊ का की मस्तीतले सांगता किंतु शास्त्र त्या सांगना शास्त्र कसं सांगता की म्हळ्यार घरात कशी उरका म्हळ्यार शास्त्र सांगता कितले जाऊ का म्हणून तो शास्त्र केन्नाही हे करना तर सांगताना सानंदम सदनम म्हणून सांगितलं आमगेला तो असा आनंद निलय म्हणून गेलो बरेताच्या खंय बरेताची घरा वयर बरेताची बोर्डार बरेताची घरा भितर असती ना म्हणून आमगोत ना सो शास्त्र कसं सांगता म्हळ्यार घरा भितरी वातावरण कशी असा ते महत्वाचे घरा भायर आनंद निलय संतोष निलय हे त्याने बरोवन अर्थ ना घरा भितर असती ना ते महत्वाचे असता तर कोण आम्ही सांगूया की रावणार कितलो होड असा हे कितलो होड असा महत्वाचे नाही भितर संतोष असकी किते म्हळ्यार विषय येता आता ताका 2 उदाहरण दिताना केन्नाही सांगताची की वनवासान तू गेलेलो राम संतोष असेल की राम नाशिल तसले अयोध्यान तू दशरथ संतोषान आशिल्लो तुम्ही खंयचे उत्तर दिताची वनवासान तशिलो रामूची संतोषार आशिल्लो म्हणून सांगताची जर तुम्ही डिफरन्स केलं म्हळ्यार अयोध्यान तू होड किंगडम रावळार आशिल्ले हे ठिकाणा रामान गेले वनवासांत कुटीर आशिल्ले आता होड खंयचे दशरथान राबचे महलाची होड आशिल्ले कुटीर काय होड नाशिल्ले दशरथा उठू तागेले सर्व ही पत्नी तागे उठू आशिल्ले तागेले जावक आशिल्ले तसले आस्ती ताका जावक आशिल्ले भांगर रुपये वस्तू उठूची ते अयोध्यात आशिल्ले तागेले कामगार वैकेची तागे उठू आशिल्ले किंतु कसं नाशिल्ले की म्हळ्यार संतोष आनंद मात्र नाशिल्ले बाकी उठू आशिल्ले घर दार हे ते उठू आशिल्ले किंतु संतोष मात्र ना हे दिकाना राम वनवासा गेल्यार वैकेची एक सान कुटीर थंय कोणाची हेल्प करता कोणे नाची भांगर ना रुपी ना कसं ना कितें ना तरी तागेले कसं नाशिल्ले एक भाव आशिल्लो आनी उठू आज्ञा परिपालन करता आसले धर्मपत्नी एक आशिल्ली सो इतलें आसल्यार वैकेची राम
संतुष्टित्व आशिल्लो. त्या निमित्तानं घर महत्वाचे नाही, घरा भितर कशी उरता त्याची जी अत्यंत महत्वाचं आसा म्हणून शास्त्रकार सांगतात. त्या नैशीची एक गृहस्थ धर्मांतू आमगेले परंपरेन तू 4 सांगितलं आसा, संन्यासाश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ. किंतु गृहस्थ आश्रमाकच धन्य म्हणून सांगितलं आसा. कित्याक की म्हळ्यार बाकी 3 आश्रमाक तांणी सहकार करते. ब्रह्मचर्यांक वैक सहकार कोण? गृहस्थांनी करता. स्वाम्याक संन्यासी लोकांक सहकार कोण करता? गृहस्थांनी करता. वानप्रस्थ कोणे तरी वनांत आसा बा ताका कसं तरी जाल्यार ताका वैकेची कोण हे करता? त्यानं वैक गृहस्थान करता. सो हे तिनी आश्रमांक सहकार करचे हे जबाबदारी कोणाक म्हळ्यार खाली गृहस्थांक मात्र. त्यातून तांका धन्यो गृहस्थ आश्रम हा म्हणून सांगितलं आसा. म्हळ्यार 4 आश्रमांत धन्य जावन गेला आशिल्लो तसलो आश्रम म्हळ्यार गृहस्थ आश्रम हा म्हणून सांगितलं आसा. त्या निमित्तानं घरांत तू सुख, समाधान, संतोष केलोपंत आमी सांगताची लोन आनी घेवच्या भिताची. कित्याक लोन आनी घेता? रात्री न्हीद एक सम पडका म्हण कितें तो लोन घेवच्याक वतना. म्हण एक लोकांक तांगेले एक अनुभव सांगचे, मारे म्हाका रात्री न्हीद येवं का, लोन घेवन गेलो म्हाका रात्री न्हीद आयना जाल्यार हांव कसं करचें म्हणून गेलो. अशी मस्त लोकांक एकदा एक विचार येता. सो त्या निमित्तानं घरांत तू समाधान उरका, संतोष उरका म्हळ्यार खंयचेय रितीर वैकेची आमकां त्रास नाका जाल्यार म्हळ्यार तेन्ना मात्र आमी घरांत तू सुखान उरयतात. आमी केन्नाय एक उदाहरण दितात, एक हास्या कितें की मनुष्याक पयशेही चड जाल्यार कशी एक त्रास जाता म्हण कितें. एक व्यक्ती तो मस्त श्रीमंत आशिल्ल्या निमित्तान तागे घरांत तू तागे पयशांनी आशिल्ल्या निमित्तान कसं जाता की म्हळ्यार कॅश आशिल्लो तागे घरांत. रात्री जाल्यार फुडें पयशे उठून ताणें तिजोरीन ताणें दवरले. तिजोरीन दवरल्यार वैकेची रात्री 12 घंटे जाल्यार फुडें उठू खिडकी बागील उठूची बंद करून दवरली. कित्याक म्हळ्यार घरा भितर कॅश आसलें, कोणे तरी चोरी येवन चोरी करून वता म्हळ्यार एक भंय आसता का. 12 घंटे जाल्यार न्हीद येता, 1 घंटेक आवाज येता. आवाज येयले फुडें उठू बागील काणून पळयता, उठू घट्टी बंद केले की कितें म्हण आवाज येयले न्ही, कोण की खंयचे तरी हांतुल्यान आयली की कितें म्हळ्यार एक ताका संशय जाता. गांवभर फिरता, कडेन आनी न्हीद येता, आनी आवाज येयले फुडें पयले एकदां तिजोरी पळयता सेफ आसा की कितें, आनी खंय तुल्यान आवाज येयलो उठू पळयत वता, पळोवन आनी वापस न्हिदता. लास्ट जावे पर्यंत सकाळी जावन वता. 2 तास न्हिदचे आनी वापस चॅक करचे, आनी न्हिदचे आनी चॅक करचे, अशी ताका न्हीद पडना. बट येद्रा एक घर आशिल्लें, तागेर कशें की म्हळ्यार बागील वैक ओपन आसा, खिडकी वैक ओपन आसा. ताका कसनय लागील ना, आरामशीर न्हिदता. 10 घंटे की 11 घंटे न्हिदता, आरामशीर उठता. बट बागील खिडकी हे ते काही ना, आरामशीर आसता. हाका दिसलें हो इतला आरामशीर उरता म्हळ्यार मागील पयशे हागेल घरात थोडे दवरले, हांव आरामशीर न्हिदप येता म्हणून तो आलोचन करता. कडे हाणें वचून थोडे पयशे ताका दिले. त्या मनशान जन्मान तितले पयशे केन्नाही पडयना. सो ताका मेळिल्ले चान्स म्हणून ताणें पयशे घेतले. सकाळी बागील ओपन आशिल्ले, खिडकी ओपन आशिल्ले, रात्री जाल्यार फुडें नास पळय. आतां चिंता जाली, इतले पयशे आयले, केन्ना बागील बंद करनाशिल्लो व्यक्ती आज पयशे आयले फुडें नास पळय. खिडकी वैके बंद केले, बागील वैके बंद केले, आनी वापस ताका कशी जालें पळय. 12 घंट्याक आवाज आयले फुडें आनी उठलो, पयशे पळयले आसकिना, खिडकी उठून चॅक केले, न्हिदलो, आनी वापस उठलो, आनी उठून पळयले, आनी न्हिदलो. सकाळी जाले फुडें ताका कळलें की इतले दिवस खिडकी बागील आनी कान आरामशीर न्हिदता आशिल्लो हांव, हे पयशे केन्ना भितर आयले पळय, मागीर न्हीद गेले म्हणून घेनास पळय. वापस ते पयशे व्हरून घेवन ताकाची वापस दिले. म्हाका न्हीद जावं का मारे, तूं पयशे दिले म्हाका, बट ताजेन म्हाका न्हीद येता. सो तातून जिवनांत तूं सुख समाधान उरल्यार मात्र मनशाक बरें न्हीद हे मेळटा. नाजाल्यार भायरचे स्ट्रेस की हे ते आसल्यार खंयच्याय रितीर गेल्यार वैकेची तुमकां न्हीद मात्र येना. कितले पयशे उरो, पयशान तुमी
औषध घेवचें जाता विना आरोग्य घेवचें जायना. पैशान तुम्ही पुस्तक खरेदी करता किंतु विद्या घेवचें तुमकां जायना. पैशान तुम्ही खाटो मांचो कसनेची तुम्ही बेड कसने घेवता किंतु नीद घेवचें जायना. सो पैशाच पळय तातून मनी इज समथिंग नॉट एवरीथिंग म्हणून एकल्यान सांगले की पैशान थोडे विषय तुम्ही हे करता तातून उठूची तुमकां हे करता तातून आमगेर तू भाग्यदार लक्ष्मी बारम्मा म्हणून एक पद्य आसा. तंतू एक सांगताना ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕುತ್ತ म्हणून एक संदर्भ येता. ते पुरंदरदासू सांगताना ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕುತ್ತ म्हणून सांगले. एक एक ಹೆಜ್ಜೆ कांगेनो एक एक ಹೆಜ್ಜೆ कांगेनो यो म्हणून सांगले. बट आमकां कसं म्हणा एक पंथ जावका लक्ष्मी. पुरंदरदास कसं सांगता एक पंथ या नका तू. पुरंदरदास त्याची सांगतास तू एक पंथ या नका. आईल म्हळ्यारी मती भ्रष्ट जाता. एकदम ताका पैसे आईल म्हळ्यारी कसन कर का म्हणून कळना पाय नाल्यार उरना. तो खंयकी इन्वेस्ट करता खंयकी कसकी दुर्व्यसन चाल करता कसकी तो आनी कसकी कर घेनास पळय लास्ट खंयचे पैसे ताच्या हातांत उरना. उठूची नष्ट जावन गेन वता. तातून पुरंदरदास कसं सांगता तू येऊ का तू पाया गेज्जे कान गेलो तू येऊ का बट एक पंथ या नाका तू येताना ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ म्हणून पुरंदरदास सांगता सा हरशी सांगितली नाही. आम्ही लेखल्या त्या कसकी एक प्रासबद्ध करचे कितरी पुरंदरदासाने सांगल्या म्हणून ना 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 ते आमक तो सांगता सा की लक्ष्मी केन्नाही हगूर हगूर थोडे 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 येऊ का एक पंथ आयले म्हळ्यार पळया त्यांना मनशाक कसन कर का कित कर का कशी वापर का खंय वापर का कसने कळनाशीची अशी पै सुटूची आमगेल्या उठूची नाश जावन गेन वता. अशी पुरंदरदासाने आमकां तांगेर त्या भजनांतू आमकां सांगून दिल्लो आसा. आनी हांगेर कशी की म्हळ्यार कितले आयले ताजेकिंत चड तांणी दिल्लो आसा. आज तांणी दान केले तसो जागो ताजे व्हॅल्युएशन काड म्हळ्यार खंयकी कोटी गटले पावता. त्यांनी देवस्थानाक जाग अर्पण केले शाळेक कितें जाग अर्पण केले सरकारान कितकीची तांडून व्हेले. सो कितकीची नष्ट जाल्लो आसा कितकी हे जाल्लो आसा किंतु आज वैकेची देवान तांकां असेल एक स्थानमान गौरव कितें दिले की म्हळ्यार तांणी एक पोस दान केल्लो आसा समाजाक कितें दिल्लो आसा. त्या निमित्तान देवान आज वैकेची तांकां गौरवान तांकां ह्या गांवांत दवरिल्लो आसा. पळयाची जिवनांत उठू लोकांक हांगाशील उठू लोकांकच पळया एक एक आम्ही प्रकृती कडच्यान शिकपाशील विषय. न्हंयचे उद्दा हळद उरता किंतु न्हंय केन्ना उद्दा पियना. पिवचे कोणे पशु पक्षी प्राणी मनुष्य वर्ग उठू लोक उद्दा वापरता विना खंयचो हळदच पळय ते केन्नाही उद्दा वापरिले ना. न्हंयचे उद्दान सांगला आज एक दिवस तुमकां वापरचे दिना हांव खंयतरी बोर्ड खांगेन सांगले आज हांव रेस्ट्रिक्शन तुमकां उद्दां घेवच्याक हांव दिना खंय सांगले काय दीत आसा घेता आमी घेता आसाची ते दिता आसात बट आपल्याक कितेंरी केन्नाही वापर घेतलो. वृक्ष इतले झाड हे जाल्यानंतर फळ येता केन्नाही फळान सांगले एक ऍपल टेस्ट करून हांव दिता म्हणून एक फळ वैकेची ते वृक्ष आपल्याक कितें केन्नाही वापरना. उठू वृक्षाचे फळ कोणा मेळे एक पशु की नाजाल्यार मनुष्या की तांकां मेळिल्ले बाकी कोणाक मेळना. फूल आपल्याक कितें वापरले ते ना फूल वैकेची दुसऱ्यांक दिल्लो आसा. म्हळ्यार जर प्रकृती पळयले प्रकृतीन ते एक पळोवन घेवन येता की खंयचेही वस्तू आपल्याक कितें न्ही समाजाक कितेंरी सोसायटी कितेंरी मुखावेल बाकी लोकांक कितेंरी आमी प्रयोग करता म्हणून घेवन आमकां एक 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 प्रकृती आमच्या उठू दाखोवन दिली. तशीची पांगळ नायक कुटुंब तांणी वैकेची आपल्या घरांतू नाजाल्यार आमगेले एक संपत्ती कसान आसा ते 4 जनाले प्रयोजना येवका म्हण कितेंरी आतां आयुर्वेदीक क्लिनीक तांणी काडिल्लो आसा. ताच्यान कोणाक बेनिफीट जावका तांगेले कितेंरी न्ही इतर समाजाक कितेंरी आमगेले समाजांत कोण गरीब आसा तांकां ते बरें जावचे कितें ताणें आपल्याक कितें हांव आरोग्यवंत जावन उरका हांव 120 वर्ष उरका म्हण कितें हांव क्लिनीक ओपन करता आसा ताका केलें तांणी ना. बाकी जनांक उपयोग जावका म्हण कितेंरी तांणी हे क्लिनीक ओपन करता. असल उदार ते हे प्रकृतींत आसा
आणि प्रकृती पळून मनुष्यान्वयके शिकून त्या दिशेन तू आम्ही वच्ची तशी आम्ही प्रेरण घेऊ का. आणि तसा एक कुटुंब मेळरी आमगेले पांगळ एक कुटुंब आणि तो आईच्या दिवसाक स्वाम्याक त्याने हृदपूर्वक जाऊन प्रीतीपूर्वक जाऊन मठा गौरवाक समजावून स्वागत इत्यादी केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. त्याने शिटी तांगेला आमंत्रण स्वीकारून अनेक गावचे लोक परगाव तुलेन तांगेला आपतेष्ट बंधू बांधव जन आयच्या दिवसाक हांगा इल्ल्यासाची स्वाम्याक स्वागत करचेक ना स्वाम्याकडच्यान फलमंत्राक्षता स्वीकार करचेक. तांगेली वैयक्तिक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आम्ही आशीर्वाद परभाषणाचा मी मंगल करीत श्री कृष्ण.